आमी आज हांगा काणकोण तालुक्यांतल्या आगोंद पंचायत क्षेत्रांत आयिल्ले आसात आनी हांगा वाल हो गांव ह्या गांवांत कितलेशे आमचे बहुजन समाजांतले गरीब लोक आनी मायनॉरिटी लोक हांगा घर बांदून कितलीं वर्सां जालीं संवसार करतात. खुबशांनी 30 वर्सां 20 वर्सां 10 वर्सां 5 वर्सां अशें करून हांगा रावून आसात. ही कुमलाची जागा आनीक आज पर्यंत ह्या लोकांलो संवसार हांगा बरो करून चालू आसा. आज सडनली आमी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आमकां भितरल्यान कितें काय म्हळ्यार येत्या 18 तारखेक मंगळाराक जी ऑथॉरिटी आसा कमला एडमिनिस्ट्रेशन ती एक राष्ट्रीय डेमोलेशन करपा आसा म्हण 78 एक पारव्या आनी एक हांगा वालांक. तेका लागून आमी म्हायती मेळटा की हांव संदेश तेलेकर आमगेलो जो मित्र आमी हांगा विजिटा आयले पळोवपा आयले आनी हांगा सगळ्या घरांनी भोंवले आनी तेणी आमची व्यवस्था सांगली आमी कित्या लागून हांगा घर बांदची पडली आनी आमी कशें करून रावतात आनी कशें करून त्रास काणी घर बांदला ती तें आयकून खरें वायट दिसलें. एक गरीब लोक मागीर समाजांतलो लोक बहुजन समाजाचो मायनॉरिटीचो एक रुपये घाम गळोवन हांगा घर बांदता आनी ती आज फाल्यां आमकां मोडपाचें आमकां कळ्ळें म्हण ताका म्हणजे रडपा लागलात. ताका लागून म्हाका हांव सरकारा कडेन अपील करपाक सोदतां हे जे आतां हांगा लोक रावतात ते बांगलादेशी न्ही पाकिस्तानी न्ही घुसखोरी न्ही हे नीज गोंयकार भुमिपुत्र ह्या लोकांच्या पुर्वजांनी जाणटेल्यांनी गोंयचे खातीर स्वातंत्र्या खातीर आपलो योगदान दिल्लें आसा त्याग दिल्ले आसा संवसाराचो त्याग केल्लो आसा थोड्या खूब जाणांनी आपली आवती दिल्ली आसा. ह्या लोकांक समज गोंयांत समज आपले गांवांत समज एक बारीकशें घर बांदून रावूंक शकना जाल्यार खंय रावपा तेमी तेका स्किमीक गोंय सरकाराले स्किमींतल्यान पयशे आनी मागीर घर बांदली ना ते स्वताच्या घामांतल्यान एक रुपया एकठांय करून घर बांदलें आसा. आतां हे आमचे काणकोणाक हांगा सरकारा वाटेन लोकांक श्रमदामा अंडर घर बांदून दितात एक वाटेन आनी दुसरे वाटेन की ज्या लोकांनी पळय स्वताच्या त्रास काडून घर बांदलें ती मोडपाक एकठांय जावन ह्या गरीब घरांची लोकांक न्याय दिवपा खातीर हे सगळे गरीब लोक आसते बहुजन समाजाचे मायनॉरिटी समाजाचे तेन्ना हांव मागता आमचे जे बहुजन समाजाचे आमी लिडर म्हणटात नेते म्हणटात मायनॉरिटी समाजाचे नेते म्हणटात त्या लोकांनी ह्या 18 तारखेक हांगा आवर्जून उपस्थित रावन तेंची घरां मोडपा दिवची न्ही अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. 80 वर्सां हांगा रावता खंय तरी आपले संवसार ताणें हांगा थाटलेलो आसा तो संवसार उद्ध्वस्त सडनली करप आनी तातूंत टॅक्निकली पळोवपाक गेल्यार एडमिनिस्ट्रेटराक हे जे ऑर्डर आसा डेमोलिशनाची घेवपाक रायटच ना कित्याक हो मॅटर जो आसा तो काणकोण कोर्टान सद्या ऑलरेडी चलता आनी जेन्ना काणकोण कोर्टान ऑलरेडी चलता आनी एडमिनिस्ट्रेटर इज वन ऑफ द पार्टी इन टू द कोर्ट त्या टायमार अशी डेमोलिशनाची ऑर्डर घेवप इज टोटली इलिगल. हाज्या बद्दल जो कोर्टान वचून न्याय मागपाक जाय तो न्याय मागपाक चालू जातलोच पूण सडनली जेन्ना ही 18 तारखेक जें डेमोलिशन ठरयलां आनी एक इंटिमेशन दिनासतना म्हणजे कसल्याच पद्दतीचें इंटिमेशन अजून ह्या लोकांक ना की बाबा तांची घरां मोडपाची आसा म्हणजे कसल्या तरेचो घाट ह्या लोकांनी रचला हाजी आमकां एक प्रत्यय ह्या हातूंतल्यान मेळटा. इतलेंच सांगपाक सोदता सरकाराक की एक सायडीन आनी थळावे जे आमचे आमदार आसा सभापती महोदय आसा तांकां सांगपाक सोदता की एका सायडीन तुमी श्रमदान करून ज्या लोकांक घरां ना तांकां घरां बांदून दिवपा खातीर तुमी कार्य करतात आनी ताज्या खातीर तुमचें खूब नांव जालां आनी दुसऱ्या सायडीन तुमच्याच ज्युरिस्डिक्शनान तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 78 घरां कांयच नोटीस न दिता कांयच खंयच्याच पद्दतीची प्रॉपर लिगल कारवाई न करता मोडपाक वता. तुमच्या माथ्यार ही व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी येता. तुमी ही घरां मोडटगीर परत तांकां श्रमदामांतल्यान बांदून दितले काय कितें हो प्रश्न म्हाजो तुमकां आसा. जर तशें आसा जाल्यार कांय हरकत ना पूण तशें ना जाल्यार ही घरां साल्वार करपाचो सगळ्यो जबाबदारी ही तुमची आसा